भुरगे जल्माक घालपाक अधिकार दिवचो म्हूण खुनाची ख्यास्त भोगपी रायन फेर्नांडीसाचे बायलेन हायकोर्टात याचिका घाल्या. भुरगे जावंक IVF ट्रीटमेंट करूंक जाय ते खातीर संबंदीत ऑथॉरिटीन आपलो घोव रायनाक 10 मार्च मेरेन पॅरोल दिवचो म्हूण तिणें मागणी केल्या. कमी काळा खातीरचो पॅरोल ह्या ट्रीटमेंटा खातीर उपेगाक पडचो ना, ते खातीर जाता तितले बेगीन 10 मार्च मेरेन ताका पॅरोल दिवचो. प्रतिवादी गोंय सरकाराक नोटीस धाडून हायकोर्टान सुनावणी सोमारा दवरल्या. ही याचिका घालपी रायन फेर्नांडीसाची दुसरी बायल जावन आसा. 2005त रायन फेर्नांडीसान षडयंत्र रचून 4 फ्रेंडांक बरोबर घेवन आपले पयले बायलेचो बापूय वास्कोचो डॉक्टर श्रीकांत वेरेकाराक किडनॅप करून खून केल्लो. पुलिसांनी केस रोखडीच सोडून सगळ्यांक धरिल्ले. 2007त रायनाक मृत्यूदंडाची ख्यास्त जाली, जाल्यार बाकीच्यांक आजीवन बंदखण दिल्ली. मृत्यूदंडाची ख्यास्त बदलची म्हूण रायन फेर्नांडीसान अपील केल्या उपरांत 2012त ताची ख्यास्त आजीवन बंदखणींत बदलली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.